कडेन पळोवपाचो सरकाराचो दृश्टिकोन आसा तो अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण आसा आनी त्या खातीर आयज बरी डिबेट जावपा खातीर एक स्पेशल दीस दवरिल्लो आसा आनी हाजेर आमच्या मनान कितें आसा, सरकाराचें धोरण कितें आसा, सरकार तातूंत भितर टॅक्निकली खंय कशें वतले आनीक आमचे लिगली कशें बॅटल फायट आउट करतले हाचो सगळ्या डिस्कशन जातलें, कोणाची सजेशन आसली. आमी आतां पर्यंत आमकां खंय उलोवपाची संदी मेळना ती आमकां आयज संदी मेळटली. म्हादईचेर आमचें मत कितें आसा, ओपिनियन कितें आसा आनी ताजे बरोबर आमी सगळ्यांक अपील करतले की हो प्रश्न आसा तो एखाद्या पार्टीचेर वरचड ठरपा खातीर पॉलिटिकल करनासतना आमकां हाजेर संयमी वृत्तीन तोडगो काडपाक जाय. आमी कोणाचेर हाजेर ताजेर आरोप करून आमी डिफरंटली आपापलो मोर्चा जर घेवन गेलो जर जाय जाल्यार आमी एकठांय येवपाचें आनी उलो मारतले. हांव तें चॅलेंज करता की निविदा काडचे पयलीं काम सुरू केलें हें विरोधकांनी दाखोवन दिवचें. हांव सरळ डिबेटाक तयार आसा. खंय पर्पल फेस्टाचें काम अशें इल्लिगॅलिटीज कितें आसा हें दाखोवन दिलें जर जायत हांव खंय डिबेटाक तयार आसा. पर्पल फेस्टा इतको यशस्वी असो हो उपक्रम आसा. संपूर्ण देशभरांतल्यान म्हाका दिसता की 5,000च्या वयर दिव्यांग आयले. एकय दिव्यांगाक कसलीच इजा जाली ना, कसलेंच इनडिसिप्लीन जालें ना. सादारण 1,000 व्हॉलंटियर जे अहोरात्र झटले, 1 रुपया घेनासतना केन्नाच खंयच अशर्स जावं एक्झिक्युटिव्ह जावं टीम लिडर अशें करून पयशांनी घेतले ना. हो तांचो इन्सल्ट आसा. कितें जीव मारून काम 3 म्हयने केले आनी ताचें फळ अशें येवपाक जायना. आमी म्हणटात की जो पर्पल फेस्टाक जो टेंडर काडलो तेज्या नंतरच जाल्लें आसा. म्हाका दिसता की पर्पल फेस्टाक टेंडर काडलें तेन्ना 5 जाण हें आशिल्ले, कॉन्टेंडर्स आशिल्ले. तातूंत भितर इल्लिगॅलिटीज कशी आसपाक शकता ह्यो विरोधकांनी दाखोवन दिवच्यो. तेंचे ऑपोजिशन म्हणटा टेंडर जावच्या पयलीं ते कामां पयलीं सुरू जालीं म्हणटात. टेंडर दाखोवन दिवचें, प्रूव करचें. टेंडर जाले नंतरच कामां सुरू जाल्लीं आसात आनी टेंडर जाले नंतर हें सगळें काम जाल्लें आसा. आमी म्हणटात की टेंडर जावचे पयलीं. आतां टेंडर जावचे पयलीं काम सुरू जाली जर जाय तो टेंडर पडटा ताका, टेंडर पडलें ना जाल्यार ती ताजी जबाबदारी. तो थंय वचून जर काम सुरू करता ताका आमचें कशें आसतलें. कोणी आपले पूर्व तयारी करपा खातीर एखादें बी कितें करता जर जाय जाल्यार ताका आमी जबाबदार ना. आमी खंयच्यान तांकां कितें लेटर दिलें, पयशे दिले की पयलींच तांकां टेंडर जावचे पयलीं तांकां लेटर दिलें अशे प्रकार कांयच ना. एखादे पूर्व तयारी म्हणून कोणी एखादे वेळ खंय काम करता जर जाय तर टेंडर ताका पडना, ती ताजी जबाबदारी आसा. तो टेंडर सो टेंडर आमी मॅनेज केलें जर जाय जाल्यार दाखोवचें. टेंडर जाल्लो आसा, 2 तारखेर टेंडर जाल्लो आसा, 6 तारखेर इव्हेंट जाल्लो आसा कळ्ळें न्ही. आनी ताजे पयलीं 25 तारखेर एक टेंडर जाल्लो, 25 तारखेर टेंडर जाल्लो, ताजें काम सुरू आशिल्लें आनी ताजे ते व्हिडिओ काडटाले आनी 29 तारखेर तांणी घालें की टेंडर काम कमेस जालें. 25 तारखेर एक टेंडर जाल्लो, ताजें काम सुरू आशिल्लें टुरिझम डिपार्टमेंटाचें. ताजें काम जेन्ना तें सुरू आशिल्लें ताजे व्हिडिओज काडटात आनी टेंडर जावचे पयलीं काम केलें म्हणटात. आणखी एक विशय की जे सरकार इव्हेंट साजरे करता त्याच्यावर ॲट वन टाइम ESGचे हे आशिल्ले म्हणजे त्यांना काय आत्ता तुम्ही कशें पळयता? आमी तुका ESGच्या म्हज्या कारकिर्दी भितर 3 फावटी आमचे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाले आनी तिनी म्हाका दिसता कोणाय खंयच्या मनशाक खंयचीच इलिगॅलिटी दाखोवपाक मेळचें ना. अत्यंत सक्सेसफूल खंयचेच मिडियान पसून केन्नाय हाडलें ना. म्हाका खबर ना की इव्हेंट म्हणटा ते खंयचोय. आमी जर सादारण समज आमी 100 कोटीचें काम करता कळ्ळें न्ही आनी तातूंत 1 कोटीच्या कामाचो जर ताजी माहिती दिवपा खातीर ताका प्रमोशन करपा खातीर जर कितेंय करता जर जाय जाल्यार कितें जावपाचें आसा. तुमी कामां कितलीं केले ते पळयात. आमच्या ह्या कारकिर्दे भितर एखादे वेळ आमी जुवारीचो पूल बांदतात तातूंत भितर 2,300 कोटी मोडटात आनी तातूंत भितर 1 कोटीचे जर खंय समारंभ केलो ताच्या शुभारंभाक जाल्यार ते हें लागलें कितें इट इज नॉट इवन 0.5% ऑफ दी टोटल कॉस्ट ऑफ दी टेंडर. सो म्हाका दिसना की इव्हेंट काडून लोकांक जे जनतेक सरकारा विरुद्ध कितें तरी मनान तकल्यान घालपाचें, विश फेरपाचें हें काम आमचे विरोधक करतात. तांचें कामूच आसा तें की सरकाराक म्हाका दिसता की क्रिटिक्स जावचे पूण इतकेंय जावचें न्ही की प्रत्येक गोश्टी तुमी केल्ल्या गोश्टी ताचें नांव दवरपाचें. पर्पल फेस्टा सारकें तरी एग्जाम्पल ज्वलंत आसा. म्हाका दिसता की गोंयान आनी गोंयच्या भायर संपूर्ण म्हाका देशान भितर अशी वावा मेळ्ळी. एकल्या मनशाचें केन्नाय खंयच कसलीच गैरसोय जाली ना आनी ताकाय नांव दवरता जर जाय ताचे भायर आनी कितें सांगपाचें. थँक्यू. तूं गेला आमचो शिरीश घे